करमल घाट जो विषय आसा किंवा करमल घाटांतल्यान पूर्ण हायवे हो विषय आसा तो सगळ्यांक आमकां म्हणजे सबंद काणकोणकारांक किंवा भायल्यानसान ज्यो येतात त्यो गाडी आसा न्ही बऱ्याच वेळाचेर तांकां अंदाज मेळनासतना न्ही कितलेशेच एक्सिडेंट करमल घाटाचेर जाताले की तो त्या विशया संदर्भांत किंवा आमी जे प्रवास करणारे लोक आसा काणकोणांतले की तांकांय दिसतालें की ह्या हाजो पाठपुरावो जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता तो विशय आमी फाटल्या 2 वर्सां फाटल्यान जो सुरवात केलो की आज प्रत्यक्षांत ताजें जे उस्किनी बांद टू बेनोडे आनी बेनोडे टू चार आसता आनी माशें टू पोळे अशे 3 स्क्रॅच आसा ह्या संदर्भांत तो विषय आज जवळ जवळ 100% पूर्णत्वाक आयिल्लो आसा तातले 2 फेजींतलें लँड एक्विजिशन कंप्लीट जाल्लें आसा. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा न्ही की आमी म्हणजे विधानसभेच्या पयलीं म्हणजे सादारणचे आमी पावर डिपार्टमेंट आसा पयलें जर जायत न्ही की आमी आतां पर्यंत आसा न्ही 160 कोटीची कामां मार्गाक लायलीं हो विशय म्हणजे लोलयें पैंगीण आनी त्याच भायर आगोंद आनी हांगा पर्यंत खोल पर्यंत आसा 160 कोटीची कामां प्रत्यक्षांत म्हणजे जो बाळ्ळी साकून जो आसा न्ही की तोय पोर्शन आसा न्ही तोय अंडरग्रावंड आमी करपाचें काम प्रत्यक्षांत चालू आसा म्हणजे 100% जालें अशें न्ही पूण प्रत्यक्षांत काम सुरू जाल्लें आसा. ताजे पलीकडे LT लायन ज्यो आसा न्ही म्हणजे म्हणजे पाळोळें बीच सायड किंवा आगोंद बीच सायडीन आसा न्ही की प्रत्यक्षांत आमकां की त्यो लायनी वरेड आसले कारणान ज्यो आसा न्ही त्यो ताजें कळमेव बाकी सगळे प्रकार जायत आसता आनी त्यामुळे की केवळ तेच न्ही की आमी आमचो एक प्रयत्न आसा LT लायनी सुद्दां आसा न्ही 100% करपाचो सुद्दां प्रयत्न आसा आनी तातूंत पयलीं विधानसभेच्या कालखंडा भितर आसा न्ही आमी 71 कोटीचो प्रकल्प आसा न्ही ह्या संदर्भांत आमी ताका मान्यता आमकां मेळिल्ली आसा म्हणजे ते 160 कोटी पयलींचे प्रत्यक्ष काम सुरू जालें आनी आतांचे ह्या कालखंडांतले म्हाका दिसता की PWDक सुद्दां आमी ह्या मध्यंच्या विधानसभेच्या कालखंडा भितर रिकॉर्ड ब्रेक काम केल्लें आसा म्हाका दिसता सादारणशें वेगळ्या प्रकारचे विशाल बाब मागीर वाचतलोच की सादारणशें आमी 24 बारीक मोठे जे प्रोजेक्ट आसा न्ही विदीन एसेंब्लीच्या काळामध्ये आमी ताजे सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस बाकीचे टेंडर सुद्दां जाल्ले आसा ही प्रोसेस सुरू जावन हें काम सुरू केलें आसा. सगळ्यांत मोठो विशय आमकां आमी म्हणजे आमी सगळ्यांक लागतालो तो उदकाचो विशय आसा म्हणजे गावणे डेमाचे बऱ्याच वेळाचे प्रेसान सुद्दां तुवें आनीक लोक सुद्दां प्रश्न विचारतले पूण त्या विशया संदर्भांत आमी की ताजेर एक तोडगा काडून आसा न्ही म्हणजे वॉटर सप्लायचे सगळे अधिकारी आनी आमी सगळे धरून की आमी 3 फेजीस केल्यो म्हणजे एक गावणे डॅम टू हांगा वयर उदक दिवपाच्या संदर्भांतलें एक विशय त्यानंतर दुसरो विशय गांवडोंगरी उदक सप्लाय करपाचें खोतीगांव उदक सप्लाय करपाचें आनी तें अप टू आंगवणे पर्यंत आसा जवळ म्हाका दिसता 93 कोटी रुपया ह्या विशया खातीर जे आसा न्ही ताका मान्यता आमी घेतलेली आसा. ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही GSIDCच्या माध्यमांतल्यान मध्यंच्या काळांत आमी 2 म्हत्वाचे 2 प्रोजेक्ट आमी मुखार सोदतले एक चावडी ब्युटिफिकेशन आनी लोलयें जो वाठार जो आसा म्हणजे पंचायत जो वाठार आसा ताजें ब्युटिफिकेशन अशे 2 प्रोजेक्ट आमी जवळ जवळ ताजे खातीर 36 कोटी रुपया हांगा खर्च जाता. ते स्पोर्ट्स अथॉरिटीचे आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी आतां जो आमचो पैंगीणचो ग्रावंड जो जालो आसा पोटके ग्रावंड आसा की ताजे जवळ 2.5 कोटी पयलेंच टेंडर जावन बाकी सगळें काम सुरू जाल्लें आसा. सगळ्यांत मोठो ह्या दिसांक टेंडर जालो तो म्हणटा तो तळपणचो ग्रावंड ती 2 कोटी 43 लाख रुपया खर्च करता आनी ताज्या पेक्षा जे आसा न्ही ह्या दिसांक आमकां मेजर म्हणजे मुख्यमंत्र्यान आमी एक डिसिजन घेतलें की काणकोण जी मामलेदार आनी डेप्टी कलेक्टर जी बिल्डींग आसा ती खूब जुनी बिल्डींग आसा की ताजे खातीर पर्यायी जी आसा न्ही म्हणून आसा न्ही की हेल्थाचे जे क्वॉर्टर्स आशिल्ले पळय आसा न्ही ती जमीन जी आसा न्ही की आमी मागून ताजो सादारण जो म्हणजे डेप्टी कलेक्टर मामलेदार एक सुसज्ज आसा अशा प्रकारचें बिल्डींग घालपाचें आसा न्ही की नोट करून जो आसा ताका आमी ह्या प्रोजेक्टा खातीर 20 कोटी रुपया खर्च करपाची मान्यता. आमचे विरोधक थोडे वावगे उठयताले की सभापती जाले नंतर कांय डेव्हलपमेंट जावपा ना किंवा कोणाच्या फुड्यान वचपा ना जें उदाहरण ह्या 18 दिसां सरान आमकां दाखयल्लें आसा हांव तुमकां ब्रीफ करता. फाटल्या 18 दिसां भितर जो काणकोणचो डेव्हलपमेंट आहा पयल्याक PWDचे येता PWDचे एंटायर रोड जे काणकोण मतदारसंघाक आमकां लागता मेजर रोड ते आमकां 32 क्रोर्साचे एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल मेळून आज टेंडर नोटीस लागली आसा. तेतूंत भितर मेन रोड आसा जो
श्रीस्थळ गांवडोंगरी बाजार टू आमेघाट पर्यंत आसा जो 4 crore 89 lakhs. दुसरो आसा आमची श्रीस्थळ पंचायतीचे जे जितली पळय एंटायर बारीक बारीक रोड आसा लेफ्ट आउट रोड मेन रोड टू मल्लिकार्जुन टेंपल आसाळी मागीर गुळे इतलो एंटायर रोडाक 3 crores 90 lakhs. तेजे फुडें आसा आगोंद पंचायती आमी 2 फेजीन काम एस्टिमेट केल्लें आसा. एक एस्टिमेट मेजर एस्टिमेट आसा तो 4 कोट्याचो आनी दुसरो एस्टिमेट आसा तो 2 crores 88 lakhs. म्हणजे तो गणपती टेंपल थंयच्यान ह्या सायडीच्यान विलेज पंचायत ऑफिसा कडेन भायर सरता आनी दुसरो आसा तो इंटरनल सगळे रोड पान्नांतल्यान देसायवाड्यातल्यान सगळे वाल आनी दावाल खाजन हो मेळून 4 कोटी. हेजो आमकां एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवमेंट आज टेंडर नोटीस लागली आसा बोर्डाक. तेज्यान फुडें वचून सांगता की मेन बाजार गांवडोंगरी बाजारांतल्यान इंद्रावाडे हो जो रोड आसा तो 2 कोटी 70 लाख हेजो टेंडर जावन आज तोय नोटीस बोर्डाक लागलो आसा. म्युनिसिपालिटी एरिया भितर पणसुले जंक्शन टू शेळेर जंक्शन हो जवळ जवळ 90 लाखाचो टेंडर जाला मदलो इंटरनल रोड. तेजे नंतर वायडनिंग ऑफ मेजर रोड म्हणजे वायडनिंग ऑफ मल्लिकार्जुन टेंपल श्रीस्थळ हो दोनी सायडीच्यान 1.5 मीटर वायडनिंग जावन अप टू टेंपला कडेन पर्यंत हो 3 crore 45 lakhs ऑटोमिक्स आनी वायडनिंग 68 lakhs अशें मेळून 4 कोटी 10 लाख हेजो कंप्लीट प्रोसिजर जावन टेंडर जाला. तेजे नंतर लोलये पंचायतीक भितर जे पेडे आनीक काजळके अशी 2 फेजीन टेंडर जाला दोनी 48 lakhsचे. तोय टेंडर कंप्लीट जाल्लो आसा आनी ही श्रीस्थळ पंचायतीक आनी 2 रिटेनिंग हॉल आसात त्यो जवळ जवळ 38 lakhs एक आनी एक 42 lakhs. म्हणजे ह्या सद्याक आतां 32 crores टेंडर फ्लश जावन टेंडर नोटीस पब्लीश जावन जाला कालचेर.